आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, Martin's Multi-Cuisine Family Fine Dine Restaurant, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोगजिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, राखणो कोंकणी हफ्त्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेताव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येऊनत घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवनच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां समेस्तांक आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. आज आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो 63वो अंगडो तुमचे मुखार आमी सदर करनासतना युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांच्या पोषकपणाकाल सदर जावचे आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याक सहप्रायोजक जावन सांगात दिल्ली आसात. मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, लाकेनी केक शॉप, आयडियल चिकन सांगत आसूं वी टेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग, तशेंच मार्टिन्स मल्टी-क्युझिन रेस्टॉरंट. हर एका बुधवारा रातीच्या 9 वरार सदर जावचे आमी दोगी सजरा रिलोडेड कार्यांत आमी हर एका हफ्त्यांत नवो विशय काणी घेवन तुमचे मुखार येवन आसा. आमच्या कोंकणी समाजाक लक्ती जाल्ले सांगत आस आमच्या कोंकणी क्रिस्तांवांनी सुरवात केली वा कोंकणी लोकांनी सुरवात केल्ली जायतितले संघ संस्थे सांगत आस कोंकणी भासे विशयांत, संस्कृती विशयांत आनी विविध कोंकणी संघटना विशयांत आनी ताचे सांगता आमी आमच्या चलत्या जिवितांत कोंकणी शब्द वापरता आसतना विविध शब्दां विशयांत वा विविध वस्तू विशयांत आनी ताच्या की वर्ते जावन अंके संख्ये विशयांत तुमकां जाणवाय दिवचे प्रयत्न पटल्या. सबार हफ्त्यांतावन आमी करन आसा आनी तुमी तुमची मेजवानी आमकां दिल्या त्या खातीर आमी विशेश तरान देव बरें करूं म्हणटा. तर आयच्या अंगड्याचो विशय कितें? मोगाच्या वीक्षकांनो, आमच्या फिरगजांनी जातीतली संघ संस्थे आसात, संघटना आसात आनी हे सर्व संघटना पवित्र सभेचे कितें शिकवण आसा, उद्देश आसा, ताका त्या उद्देश जारी करच्या सांगता जायतितल्या जाणांक एक मुखार येवच्याक एक अवकाश कर दिता. जावंक पुरो फिरगजींत आसचे आल्तार भुरग्यांची सोडलिटी सांगत आस ICYM, YCS, कॅथोलीक सभा, तशेंच CLC, SVP, SFO, तशेंच स्त्री संघटन, मर्याळ सोडलिटी असले संघ संस्थे कितें करता की म्हळ्यार फिरगजगरांक एकवट हाडटा, तितल्या मात्रे सांगाता मेळून आपणतयाची तालंतां दाखोवच्याक तितल्या मात्रेनी आसता एकामेकाक समजून एक मुखेलपण जोडच्याक प्रयत्न करता. असल्या संघटना विशयांत, संघ संस्थ्या विशयांत आयच्या अंगड्यांत आमी जाणा जावया. तर आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल आतां आमी पळया. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल, भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन ICYM हाचें ध्येय वाक्य खंयचें? 4 ऑप्शनां तुमकां दिल्यांत. सेवेद्वारी मनोरंजन, सेवेद्वारी समर्पण, सेवेद्वारी राजकीय, सेवेद्वारी मुखेलपण. आनी जबाब दिवच्या पयलो उलो हांगासर आसा उजिरे तावन जीवन लायनर आसा. हॅलो जीवन, नमस्कार तुका. नमस्कार सर. सो जीवन, तुका फिरगज उजिरेच गी? वय उजिरे सांत अंतोनीची फिरगज. ओके. तुमच्या फिरगेचें आसचें संघ संस्थ्या विशयांत कितें म्हणटाय, कितलीं आसात? आमच्या फिरगजेंत कॅथोलिक सभे आसा, कॅथोलिक युवा संचालन आसा, मागीर विशेन पावलो तिसरी वॉर्ड आसा. ओके. जायतितली संघटना आसात, संघ संस्थे आसात आनी खंयच्यारी आसा ही? हांव कॅथोलिक सभेंत आसा. कॅथोलिक सभेर आसात. ओके. कॅथोलिक सभा जावन मेळची सेवा विशयांत कितें एक सांगचें जाल्यार आमकां कितें म्हणटाय? कॅथोलिक सभेंत आमी दुबळ्यांक हेल्प करता आनी तशेंच कितेंय बरी कामां आसल्यार आमी करता. ओके. बरें जीवन. सवाल पळयले गे?
वय वय सर जाप कितें म्हणटाय जीवन सेवेद्वारी मनोरंजन सेवेद्वारी मनोरंजन म्हणटाय न्ही वय ओके देव बरें करूं जीवन उलो केल्लाक मुकलो उलो हांगासर आसा नॉर्बर्ट पिरेरा लायनर आसा आने गुड्डे टावन हॅलो नमस्कार तुमकां नमस्कार नमस्कार दुनिया सो नॉर्बर्ट सर आने गुड्डे खंय आनी कुठे मूड बिरी लागे ओके भुरगेच खंयची तुमकां सांप्रांत सवेराची सान फ्रांसिस सवेराची ओके तुमगेर युवा जाणां आसात भुरगीं आसात वय 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 ओके भुरगीं ल्हान भुरगीं नात आं कितें ल्हान भुरगीं नात तरणाटे आसात तरणाटे आसात तरणाटे फिरगेजीच्या खंयच्याय संघ संस्थार आसात गी तरणाटे हांव आसा तरणाटे आसा तरणाटे मोबायल कामाक आसात वय गे तुमी खंयच्या संघ संस्थार आसात हांव आतां म्हळ्यार रिटायर्ड हां पयले पर आयसीएमांत आसना मागीर प्रेरक जावन ओके ताचे उपरांत गोवडी मंडळी फिरगेचे वावर करता आसतना तुमच्या आता मोती सडन निसारतना येवचे खंयची एक विशय आसल्यार सांगियेत गी म्हळ्यार भुरगे तरणाट्यांक पुरो आमी सांगता आनी तांकां मुखेलपणान हाडिजे म्हूण मुखार हाडिजे म्हूण ओके सो तुम्ही आसतना तुमी सगळी सांगाता मेळटले आनी ICYMचो उद्देश तितलेच देवाचेर तशेंच जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून कितें पवित्र सभे सांगता ते सगळे मानून घेवन ताच्या सांगाता युवा जाणांक मुखेल सांगाता हाडिजे आनी मुखेलपण युवा जाणांतय उपजाचे म्हणून दिशेन जावचो संस्थो न्ही वय 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 जाप कितें म्हणटात सेवेद्वारी मुखेलपण सेवेद्वारी मुखेलपण म्हणटात गी वय वय ओके देव बरें करूं मनेस नॉर्बर्ट उलो केल्लाक मुखलो उलो आसा पेर्मनूर टावन रिचर्ड लायनर आसा नमस्कार तुमकां नमस्कार नमस्कार रिचर्ड बाब कोण संकट आमच्या कार्य पळोवन आसा तुमगेर हांव आनी म्हजे व्हंकल तुमी आनी तुमचे व्हंकल पळोवन आसात ओके आतां फुरगेजेंत जाय तितले संघ संस्थे आसात आनी हर एक संघ संस्थो एका ध्येया काल चलता वय ओके सो आनी ICYMचे ध्येय वाक्य खंयचे म्हणटात दी सेवेद्वारी मुखेलपण सेवेद्वारी मुखेलपण म्हणटात की तुमच्या फिरगेजेंत ICYM आसा गी आसा खंयची एक प्रोग्रामा केल्यान गी ह्या दिसांनी ICYM तावन करतात करतात करूनच आसात खंयचे सांगियेत गी तुमकां उडास आसले वा मुखल्या दिसांनी येवचे आको प्लस पुरो आयतार करतात ओके पुरवा केला आक्वो प्लस ओके आक्वो स्लॅश आसा न्ही ओके सर वसोंक आहा तुमकां न्ही वय पळोवन युवा जाणांक आमी प्रोत्साह दिजे देव बरें करूं उलो केल्लाक थँक्यू मुखलो उलो आसा कल्याणपूर टावन रोजी बारेट वय. लायनर आसा हॅलो नमस्कार तुमकां नमस्ते रोजी बाय वय हा येस आता पहिले सवालाक जाप दिवंक तुम्ही उलो केला जाप कितें म्हणटाय डी सेवेद्वारी मुखेलपण ऑप्शन डी सेवेद्वारी मुखेलपण देव बरें करूं रोजी बाय उलो केल्लाक मुखलो उलो आसा उप्पिनंगडी टावन फ्लोरिन लायनर आसा हॅलो नमस्कार फ्लोरिन बाय तुमकां नमस्कार ओके सो पयले पोटी उलो करचे म्हण दिसता न्ही या दुसरो कॉल करचे ओके उप्पिनंगडी टावन आमकां पयले उलो येवचें म्हण म्हाका बघता ओके सो फ्लोरिन बाई तुमच्या विशयान दिल्ली म्हाका वळख करून दिया पळय कितें करता तुमी कोणच्या कडेन आसा तुमगेर हांव घरांत आसा मी कृषिका मी ओके कृषी काले आसा तुमच्या तोटांत किंची पुरा कृषी करता मडी आनी केल्बे हा मिरी जाय तितल्या सुमार आसा न्ही वय वर्सभर काम तर वय वय ओके फ्लोरिन बाई सवालाक जाप कितें म्हणटाय सेवेद्वारी मुखेलपण ओके देव बरें करूं फ्लोरिन बाई उलो केल्लाक थँक्यू मुखलो उलो आसा अंजेलूर टावन आनी लायनर आसा हॅलो नमस्कार नमस्कार सो कशे आसा तुमी हांव बरो आसा तुमी व्हेरी गुड आमी बरे आसा फर्स्ट क्लास ओके सो आनी बाय आता तुमच्या फिरगेचे असचे संघ संस्थे किंचे आमच्या सरपंच लोकसभा कॅथोलिक सभा हा ICM YCS भुरग्यांचे सॉलिडिटी तुम्ही किंचाय आसात गी वय वय मरियेचे लिजन ओके सो लिजन ऑफ मेरी रे मरियेची सोडलिटी आसा गी म्हणून न्ही ओके सो कितें सांगूंक कशें येता कसली सेवा दिता तुमी आमी गे आमी आस्पत्र्यांची भेट कोणाक मोतेक एक समाधान दिवन जे उलोवणे आमी तांच्या घरा वचून कितें अशें उलयना तांचे गरजो आमी विचारच्यो हा तांची भलायके विशयान विचारचें खंय जावन भलायकी विशयान उलय तांकां एकाडेच बघता कितें आमकांय आयकोवची कोण आसात आमचे कश्ट सांगता आसतना ताका प्रतिक्रिया दिवची आसा म्हणल्यार एक धैर्य तांकां मेळटा न्ही
वय वय वय. ओके आता सवालाक या जाप कितें म्हणटाय हा ओके. डी सेवेद्वारी मुखेलपण. सेवेद्वारी मुखेलपण म्हणटाय गे. वय वय. ओके मर्याळ सोडलेटीचे ध्येय वाक्य कितें म्हणयत गे. दुबळ्या धाकट्यांची भेट करून तांकां एक बरो संदेश दिवचो. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. आज आयच्या अंगड्यांत आमच्या फिर्गजांनी आसच्या एक ICYM भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन म्हणल्या एका संघ संस्थे विशयांत तुमचे मुखार थोडी माहिती सांगच्याक हांव आशा येता. कित्याक म्हळ्यार सडावत जावन ह्या दिसांनी ह्या असल्या यूथ ऑर्गनायझेशन यूथ संघ संस्थांनी आमच्या युवा जाणांनी वेचे उणें जावन गेला. आदी एका काळार जाय तितले जाणां असल्या संघ संस्थांनी वेतली पात्र घेतली आनी असले संघ संस्थे कितें करता की म्हळ्यार आमकां विशेश जावन क्रिस्तवाक एक वेदी दिता. आनी कसली वेदी दिता की म्हळ्यार आमचें थंय आसचें कितें कलात्मक रितीन आमी कितें आमकां दुसऱ्या थंय आमची प्रतिभा तालंतां सादर करूंक शकता आनी असल्या तालंताक एक वेदी दिता. तितलें मात्र न्ही खंयच्याय कार्यांत एक मुखेलपण घेवंक एक अपुर्बाची वेदी म्हूण संगीत ICYMR जॉयन जावन थंयसर सेवा दिवन ह्या दिसांनी सबार वयल्या हंताक पावल्लीं. राष्ट्रीय मात्र न्ही आंतरराष्ट्रीय मट्टांत नांवां केल्लीं आमचे भोंवतणी सदावत जर आमकां पळोवंक मेळटा. आनी अशें आसतना मुखलो उलो हांगासर आसा बजाल तावन एंजेलिन लायनर आसा. हॅलो नमस्कार तुमकां. नमस्कार तुमकां. तुमगेर कोण खंयच्या संघ संस्थांत आसात खंयच्या संघटनांत आसात. कितें वय गे तुमी खंयच्याय संघटनांत आसात गी संघ संस्थांत आसात गी. ओके पयले आसल्यात खंयच्यार आसल्यात पयले आं स्त्री संघटनांत आसल्यात न्हय. ओके सो पयल्याच्या की आतांच्या कांय व्यत्यास कांय तुमकां दिसता की पळोवंक आतां. व्हडना पूण तुमकां केदोडा काम करूंक साध्य जाला त्या वेळार तुमी सेवा दिल्या आनी जाय कितें आनी जाय वर्तें आनी सवालाक जाप कितें म्हणटा एंजेलिन बाय. सेवेद्वारी मुखेलपण म्हणटाय गे. ओके देव बरें करूं एंजेलिन बाय उलो केल्ल्याक. आनी हांगासर आयच्या अंगड्याच्या पयल्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ संपता. सबार विक्षकांनी आमकां उलो करन सवालांक जाप दिल्ली आसा. सारकी जाप पळोवचे की पयले ह्या हफ्त्याचे सवाल कितें म्हणटा पळया. हफ्त्याचे सवाल अशें आसा आमच्या मंगळुरांत आसो एक नवार्दिक फादर मुल्लर संस्थो. ह्या संस्थेचे ध्येय वाक्य खंयचें. ह्या संस्थेचे ध्येय वाक्य कितें. गुण आनी सुशेग, गुण आनी भलायकी, मोग आनी दया, मोग आनी चिकित्सा. सारकी जाप तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें. व्हॉट्सॲप करता आसतना दयाकर तुमचें नांव गांव कॉन्टॅक्ट नंबर आनी ताचे उपरांत सारकी जाप कितें म्हणून 9380043073 ह्या नंबराक तुमी व्हॉट्सॲप करचें. मोगाच्या वीक्षकांनो आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल आमी तुमकां विचारलेले आनी तुमी उलो करन जाप दिल्या. तर सारकी जाप कितें म्हण आतां पळया. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल. भारतीय कॅथोलिक युवा संचलन ICYMचे ध्येय वाक्य खंयचें आनी सारकी जबाब आसा सेवेद्वारी मुखेलपण ऑप्शन डी. आनी ICYM म्हणलें एक संघटन आमच्या फिर्गजांनी आसतना आमच्या घरांत आसच्या आमच्या भोंवतणी आसच्या कॅथोलिक युवा जाणांक त्या संघटनाक वर्ती जावंक आमी प्रोत्साह दिजे तवळ खंडीत जावन एक बरी समाजी रुतां जातली. मात्र न्ही हर एक युवकांतय एक मुखेलपण येतलें, सेवा करचे मनोभावन येतलें. ताच्या सांगाता हेरां सांगाता बरसून एकवटान जिवंक एक अपुर्बाचे एक अवकाश हर एका युवा जाणांक लाभतलो. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो आदल्या हफ्त्यांत आमी आमच्या कार्यांत एक व्हॉट्सॲप सवाल तुमकां विचारले आनी हाची सारकी जबाब आनी विचेत कोण म्हूण आतां पळया. आदल्या हफ्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल 4 आणे म्हळ्यार कितले पयशे आनी सारकी जाप आसा 25 पैसे. सारकी जबाब दिल्ल्या मध्ये इनामां कोणाक फावो जाता म्हूण पळया. निश्मिता लसरादो नमान बाळोक जेजू मैनाळे मेळटा. संदेश नवीन बरबोजा दैवीक अमृत मैनाळे फावो जाता. सायमन मोंतेरो पाडुकोणे द्राक्नो हफ्ताळे. एल्विटा जीन वालेन्सिया उजवाड पंद्राळे. अनिता प्रेमा अमसो संदेश मैनाळे. मेबल विन्सेंट डिसोजा रेगिस्तानांतले फुल. लविना मोगरनाड स्टानी बेळासो काणयेसो पुंजो.
अनिता जास्मिन डिसोजा उळ्ळाल सेवक मैनाळे फावो जाता वर्गणी तशेंच पुस्तकां दिवचो उद्देश इतलोच कोंकणी वाचपी सडा जाय आनी कोंकणी साहित्य थंय तुमची अभिरूच सडा जाय म्हणून त्या खातीर जे कोणाक वर्गणी मेळटा त्या कर्ण वाचप्यांक पावीत करा वा तुमीच वाचूंक सुरवात करा. कार्य आमी मुखार सुन व्हरता. आमी दोगी सजरा रिलोडेड कार्याच्या आयच्या अंगड्यांत मुखलें सवाल कितें म्हूण आतां पळया. आयच्या अंगड्याचे दुसरें सवाल YCS हाचें ध्येय वाक्य खंयचें. ऑप्शन्स अशीं आसात पळय पारकी कार्याक देव, पळय पारकी समजणी घे, पळय पारकी मुखार सर, पळय पारकी आनी हेरांक सांग. फिरगेचेंत एक 10वे क्लासी पर्यंत दोतोन आसता आनी 10वी जाल्लेंत 10 जाणां दोतोनीक वेचे बंद करतात म्हळ्यार फर्स्ट PUC सेकंड PUC वता म्हणून. पूण फर्स्ट PUC सेकंड PUC गत म्हणून YCS म्हणली क्लास थंयसर चलता आनी ह्या YCSचे ध्येय वाक्य कितें म्हूण सांगच्याक मुखलो उलो हांगासर आसा. बेळतंगडी तावन रश्मी लायनर आसा. हॅलो रश्मी बाई नमस्कार तुमकां. नमस्कार. सो बेळतंगडेंत खंय तुमी आसचे. इगर्जेच्या कडेच न्ही लागीं. ओके इगर तुमच्या फिरगेचेंत YCS आसा गे खंडीत आसा आनी क्रियाळ जावन YCS जावन विविध कार्यक्रम मांडून हाडटात गी. ओके खंयची कार्य सांगियत गी युवा जाणां जावन जाल्ली तुमच्या फिरगेचेंत. ओके गदांत खेळ आल्लो गी तुमी केलात गी. काय पार्टिसिपेट केलें गी. आम्ही पार्टिसिपेट करू ना घरात पाहून म्हणजे कझिन्सांनी पार्टिसिपेट करून पार्टिसिपेट केलं प्राइजांक केलात गी. खंयचे कॉम्पिटिशन आसलें कितें आसलें कितें स्पर्धा आसलें. गजांत रनिंग आसलें मागीर वडांक गेम आसलो मागीर डेरिवेट्स. आनी खंडीत जावन युवा जाणां सगळ्या फिरगेस घरांक सांगता हाडटा म्हण येत न्ही. ओके तर YCSचे ध्येय वाक्य खंयचें कितें म्हणटा. पळय पारखी आनी कार्य देव म्हणटात गे. ओके देव बरें करूं. रश्मी उलो केल्लाक. मुखलो उलो आसा उजिरे तावन मेटिल्डा लायनर आसा. मेटिल्डा बाई कितें व्याप्त तुमची कामाक वेतात गी घराच आसात गी. हांव कामाक येता. ओके कितें काम करता. म्हळ्यार मुजेंचो आसा पार्लर आसा. ओके तुमचेंच पार्लर आसा उजिरे दत्त गे. हय उजिरे आसा. ओके सो उजिरे कोणच्या कडेन आसा पार्लराक वचत जाल्यार मेटिल्डा बायच्या पार्लराक गेल्यार जालें न्ही. कोडयाळी आसा पार्लर. ओके कोडयाळी आसा न्ही. सर्व बरें जावन दी तुमकां. तुमी खंयच्याय सण संस्थांत आसात गी. हांव कॅथोलीक सभेंत आसा. ओके स्त्री संघटनांत आसा. कॅथोलीक सभा आनी स्त्री संघटनांत आसात न्ही. ओके स्त्री संघटनांत कसलीं प्रोग्रामां पुरा करतात. स्त्री संघटनांत आमच्या वेरगेचेंत बरी बरी करतात म्हळ्यार वराडे मट्टार मागीर एक पटी एक करतात. काले लास्ट टाइम एज जाल्ल्यांक प्रायवंताचे दीस आनी परत सेलिब्रेट केल्लो. मागीर मस्त काणाचे पावसांत काणां बरें करतात न्ही तशें. ओके पावसा काणा विशयांत आसलें न्ही. हय संघटना फकत आमकां फिरगेचेंत मात्र न्ही फिरगेच्या भायर जावंक पुरो आमच्या वराड्या मट्टाक तशेंच DSCच्या मट्टाक आमकां हेरां सांगाता बरसूंच्याक एक अवकाश करून दिता न्ही. ओके मेटिल्डा बाय सवाल पळयले म्हणपात येता जाप कितें म्हणटाय. YCSचे ध्येय वाक्य खंयचें. पळय पारकी आनी कार्याक देव. पळय पारकी आनी कार्याक देव म्हणचें गे. ओके देव बरें करूं. मेटिल्डा बाय उलो केल्लाक. निड्डोडी तावन लेन्सन लायनर आसा. हॅलो हॅलो लेन्सन नमस्कार तुका. नमस्कार. येस लेन्सन कितें करताय कामाक वताय गे शिकताय गे. हांव कामाक येता सुपरवायझर जावन वावर करताय न्ही. सो तूं आतां तुमच्या फिरगेचेंत खंयच्याय संस्थार तूं आसाय गी वा पयले आसलोय गी. पयले आसलो YCS आसलो आल्तार भुरगेच्यान आसलो. मागीर CYM जावं ना. ओके बायला गांवांत गेलो. ओके तातूंतलो बायला गांवांत गेलो न्ही. CYM येताना आतां ICYM म्हूण आपयता पयले CYM. पयले CYM आसलो. आतां ICYM इंडियन कॅथोलिक मुवमेंट. ओके सो आतां तुका खंयचे पसंद जाले मस्तू आल्तार भुरग्यांचे गी YCS गी. म्हाका आल्तार भुरग्यांचे. इल्ली पोकरीपणां करूंक चड अवकाश आसलो न्ही. ना पाद्र्या पुरा शिकोवडेली मस्त मेळटा न्ही. आल्तार भुरग्यांत आसतना जोसेफ फर्नांडीस आसलो. ओके
आमच्या घरच्यांत मस्त भुरग्यांक एक हलता भुरग्यांक मस्त हें करलें सदां आमी शाळेत तशें पुरा जाय तितलें मार्गदर्शन तुका मेळना तर आल्तार वय वय त्या वय वेळार वय भरती जावन ओके लेन्सन सवालाक जाप कितें म्हणटाय पळय तारखे आनी कार्यात ये पळय पारखी आनी कार्याक देव म्हणटाय गे ये वय देव बरें करूं लेन्सन उलो केल्लाक थँक्यू तुमकां मस्त बरें करूं मुखलो उलो हांगासर आसा बेळमाण तावन एलिज बायलर आसा एलिज बाय नमस्कार नमस्कार. YCSचे ध्येय वाक्य खंयचें म्हणटाय तूं पळय पारखी आनी कार्याक देव. YCSचे फुल फॉर्म कितें म्हणयेत गे कोंकणी जाता इंग्लिशांत जाता यंग कॅथलीक स्टुडंट. कोणी सांगून दिलें थंय न्हय म्हजो नातू आसा तांतू. ओके सो ना तू आसा यंग कॅथलीक स्टुडंट्सान न्हय वय ओके सो ना तू कितें कितें प्रोग्रामा करता गी थंयसर वचून खंयचे एक लिडरशीप वाराड्यांचो शिरवा वाराड्यांचो हा प्रेसिडेंट जाला. ओके शिरवा वाड्याचो एक अध्यक्ष जाला न्हय तुमचो नातू वय वय ओके जावं दी एलिस बाय बारीक खुशी जाली तुमकां एक बरें करूं तुमच्या नातवागे सर बरें मागता रायट थँक्यू. ओके फुर्गेजिंदासच्या विविध संघ विशयांत उलयता आसतना YCSचे ध्येय वाक्य कितें म्हण आमी विचारनासा आनी हाका जाप दिवच्याक मुखलो उलो आसा बेळमाण तावन रलिशा लायनर आसा रलिशा नमस्कार तुका नमस्कार. सो रलिशा कितें करताय तूं हांव BSc नर्सिंग शिकता. BSc नर्सिंग करनासा आत्ता एक बेळमाण तावन तुलो आयलो लागीं आसात गी एकच घर आसात गी ना पयस आसा. ना पयस आसात वळख आसा गी तुमकां पयस सोडोक. ओके सो रलिशा तूं काय ICYMR आसाय गी आयशामार आसा वय. ओके सो तुमच्या फिरगेजींत कितें सकट कार्य तुमी म्हणून हाडटात ICYMR तावन युथ संडे जावन पुरो लिटोजी मागीर पावसा खेळ भितर. ओके सो आतां असल्या संस्थान तुजे तावन खाली एक बरें पॉयंट जाला वा नवें शिकोवंक मेळ्ळां कितें कितें शिकोवंक मेळ्ळां गी तुका वय म्हाका मेळ्ळा. कितें मेळ्ळां म्हणयेत गे मस्त शिकला म्हळ्यार ऍक्टिव्ह जावन शिकोवंक मेळ्ळा. ताच्या मागीर मुखेलपण लिडरशीप क्वालिटी इन्क्रीज जाला. ओके जावं दी बरें रिलिशा सवालाक जाप कितें म्हणटाय आतां ऑप्शन ए पळय पारखी आनी कार्याक देव. ऑप्शन ए पळय पारखी आनी कार्याक देव म्हणटाय न्हय ओके देव बरें करूं रिलिशा जवाब दिल्ल्याक सारकी गिनांगी पळया इल्लो वेळ राखून रावचें आनी हांगासर आयच्या अंगड्याच्या दुसऱ्या सवालाक जवाब दिवंक असो वेळ संपता हफ्त्याचो सवाल परत एक बडी तुमचे खातीर आमी सादर करता फादरमुल्ल संस्थेचो ध्येय वाक्य कितें ध्येय वाक्य खंयचें म्हूण आमी विचारनासा ऑप्शन्स अशीं दिल्या गूण आनी सुशेग गूण आनी भलायकी मोग आनी दया मोग आनी चिकित्सा सारकी जाप तुमी आमकां WhatsApp करचें WhatsApp नंबर तुमकां कळीत आसा आनी कशें WhatsApp करीत म्हणलें तुमकां कळीत आसा आनी दाखन WhatsApp करता आसतना तुमचें नांव गांव घाला आनी ताचे उपरांत कॉन्टॅक्ट नंबर आनी सारकी जाप तुमी आमकां धाडून दिवचें आयच्या अंगड्याच्या दुसऱ्या सवालाक सारकी जाप कितें म्हूण आतां पळया दुसरो सवाल YCSचे ध्येय वाक्य खंयचें आनी सारकी जवाब आसा पळय पारकी कार्यांक देव सी जज ऍक्ट सो सारकी जवाब दिल्ल्यांची नांवां आमी दोगी सजराच्या लाकी बौलांत आमी घाल्लीं आसा तशेंच मोगाच्या वीक्षकान आदल्या हफ्त्याचे विजेत आमच्या स्टुडियोक येवन तांची इनामां आनी येवन गेल्यात तांची एक झळक तुमचे खातीर तर आयच्या अंगड्याचे मुखले सवाल खंयच्या संघटना विशयांत खंयच्या संघसंस्थे विशयान आमी उलयता म्हणून पळया मुखले सवाल म्हणजे तिसरे आनी अखेरीचे सवाल तुमच्या टीव्हीचेर तिसरे सवाल अशें आसा कॅथोलीक सभा हर एका फिरगजेंत कॅथोलीक सभा म्हणले एक संघटन आसा आनी जाय तितले बरेपण फिरगजगारां खातीर कॅथोलीक सभेच्या मुखेलपणा काल चलता आनी सवाल अशें आसा ह्या कॅथोलीक सभेचे ध्येय वाक्य खंयचें ऑप्शन्स दिल्यांत सेवा त्याग राजकीय सेवा त्याग बलिदान सेवा त्याग एकवट सेवा त्याग मोग आनी हांगासर उलो आसा निड्डोडी तावन मोली लायनर आसा हॅलो नमस्कार नमस्कार
आता तुमच्या फिरगेजींत असल्या संघ संस्थे विशयांत म्हणत गी म्हाका खंयचे पुर आसात म्हणून आमच्या जयंती कथोलिक सभा आसा, मागीर श्री संघटन आसा, मागीर तिसऱ्या वडींत हांव आसा, मागीर गोली परिषदांची हांव आसली, आता म्हजो वायदो जावन सोडला आता हांवें. ओके स्त्री संघटनान ती आसली ते सोडले हांवें, आता तिसऱ्या वडींत आसा. फिरगेजींत जायतितलो क्रियाळ रितीन तुम्ही निस्वार्थी सेवा दिल्या न्हय. तुमगेर युवा जण भुरगीं कोणी आसात गी? युवा जण म्हजो पूत आसा, आयसीएमांत आसला, आता तो बैला गांवांत गेला. ओके, सो आयसीएम जावन खंडीत जावन जायतले बरेपण जाला म्हण सांगीत न्हय. मुखेलपण मेळ्ळा आणि ह्या दिसांनी आमच्या मंगळुरांत अशी जाय तितली एमसी पळोवंक गेल्यार खंय एकडे आयसीएमांत एक सांदो जावन गी वा हुद्दो अलंकार करत आसली म्हण येत न्हय. ओके, सो मोलीबाई आता जबाब कितें म्हणटाय? सेवा त्याग आणि एकवट. सेवा त्याग आणि एकवट म्हणटाय गे. ओके, देव बरें करूं मोलीबाई उलो केला का. सो तिसरे सवाल तुमचे खातीर दवरचो मी विचारले आसा, कॅथोलिक सभा हाचे ध्येय वाक्य कितें म्हणून. हर एका फिरगेजींत आसचे कॅथोलिक सभा फिरगेजीच्या फिरगेजगारां खातीर तांच्या उदरगते खातीर वावुरतात, जाय तितले नमनेची सेवा दितात आनी ह्या सेवेंद्वारी कोंकणी लोकांक, कोंकणी क्रिस्तांव लोकांक सांगाता हाडचे प्रयत्नी कॅथोलिक सभा तावन चलते आसा. आणि आयल्या बारच आमच्या मंगळुरांत कॅथोलिक सभा तावन जाय तितली नवी नवी योजना मात्र न्ही आसता, नवी कार्य जाय तितली कार्य जाल्लीं आसात. ह्या विशयांत तुमकां समेस्तांक माहीत कळीत आसा. आज असल्या संघ संस्थे विशयांत तुमचे मुखार उलो सवालां विचारचे प्रयत्न कितें केल्ले गी म्हळ्यार ह्या दिसांनी आमची नवी पिळगी मुखार येवंक जाय आनी विशेश जावन क्रिस्तांवाक ह्या तरण्या पिळगेक एक व्हडलो अवकाश कित्याक म्हळ्यार आमच्या फिरगेजांनी आसचे विविध संघ संस्थे आनी विविध अवकाश आमकां आमच्या फिरगेजांत आमच्याच समुदायान मेळटा म्हणटा आसतना असलो अवकाश आमी गळसून घेजे कधीच विबाडूंक नजो म्हणून मुखलो उलो काण घेता. पेरमनूर तावन प्रमिळा लायनर आसा. प्रमिळा बाई नमस्कार तुमकां. नमस्कार. येस प्रमिळा बाई, तुमी खंयच्याय संघ संस्थेंत आसात गे? स्त्री संघटनांत आसली. स्त्री संघटनांत आसल्यात न्हय. ओके, सो स्त्री संघटनांत कितें सकट कार्य करनासली? हे कार्यदर्शी जावन. ओके, आता सवालाक जाप कितें म्हणटाय तूं? सेवा त्याग एकवट. सेवा त्याग एकवट. सेवा त्याग राजकीय जायना गे? राजकीय जायना. पळयल्लें चिंतून पळया. वा सेवा त्याग बलिदान? जायना जायना जायना. सेवा त्याग मोग? जायना जायना. एकवट असं म्हणताय गे? एकवट असल्यार एक हे जाता. हा, ओके, पळया तुमी दिल्ली जाप सारकी की ना गे म्हणून. मुखलो उलो आसा निर्मार्गातावन स्टीवन लायनर आसा. स्टीवन नमस्कार तुका. नमस्कार. स्टीवनाची लिवळो करनी पण्या. हांव केलराय फिरगेजमीची. सो केलराय फिरगेजीचो न्हय. वय वय. कामाक वताय गे, शिकताय गे? ना ना ना, सध्या घरात आसता. ओके स्टीवन, आता तूं खंयच्याय फिरगेजीच्या खंयच्याय असोसिएशनांत आसाय गे? ना ना. ओके, आता फिरगेजींत आयसीवाय म्हणल्यार संघ आसा करेक्ट न्हय. सीएलसी आसा, कॅथोलिक सभा आसा, कळीत आसा तुका वय मो? वय वय. ओके, आता कॅथोलिक सभेचे ध्येय वाक्य कितें म्हणटाय? कॅथोलिक सभेचे वय सेवा त्याग आणि एकवट. सेवा त्याग आनी एकवट म्हणटाय गे. वय वय. ओके, देव बरें करूं. स्टीवन उलो केल्लाक. लायक आनी सोर्मेस्तांनी सांगाता मेळून आसची एक संघटन लोकांच्या एकवटा खातीर, बरेपणा खातीर, तितले मात्र न्ही क्रिस्तांवाच्या हक्का खातीर एक वावुरचो आनी सेवा दिवचो संघटन ते जावन आसा कॅथोलिक सभा. आनी मुखलो उलो हांगासर आसा तोक्कोड तावन रोशन लायनर आसा. रोशन नमस्कार तुका. नमस्कार. सो तोक्कोड तावन उलो करना खंयची फिरगेज तुका? पेरमनूर फिरगेज. तुमच्या फिरगेजी आज पेरमनूर तावन सुमार कॉल आयली मात्र न्हय. ओके, पेरमनूर फिरगेजींत तूं खंयच्याय संघ संस्थेंत आसाय गे? ना. खंयचे संघ संस्थे तुका असले कडेत आसा गे फिरगेजींत? वय वय. खंयचे आसा सांगयेत गे? वय वय. स्त्री संघटन आसा. हा, कॅथोलिक सभा आसा. ओके, आता कॅथोलिक सभेचे ध्येय वाक्य खंयचे? त्याग एकवट. ओके, देव बरें करूं उलो केल्ल्याक.
आणि हांगासर आयच्या अंगड्यांत आमी तुमकां 3 सवालां विचारली आणि तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ संपता. हफ्त्याचो सवाल परत एक पोटी तुमचे खातीर आमी सादर करता. फळमुल्लर संस्थेचो ध्येय वाक्य कितें? आणि ऑप्शन्स अशी आसात: गुण आणि सुशेग, गुण आणि भलायकी, मोग आणि दया, मोग आणि चिकित्सा. सारकी जबाब तुम्ही आमकां व्हॉट्सअप करचे आणि व्हॉट्सअप करचे असले नंबर 9380043073. तर आयच्या अंगड्याचे तिसऱ्या सवालाक जबाब कितें म्हूण पळोवन येवया. तिसरे सवाल: कॅथोलिक सभेचे ध्येय वाक्य कितें म्हूण आमी विचारले आणि सारकी जबाब आसा सेवा, त्याग आणि एकवट. आता विनर कोण म्हणून पळोवचो वेळ आयच्या कार्याचो बाऊल हांगासर आसा आणि कोणे सकट सारके जबाब दिल्यात तांची नांवां हांगासर आसात आणि कोणाक खंयचे प्राइज मेळटा म्हूण पळया. आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक अवकाश कोणाक मेळटा की म्हळ्यार निर्मार्गा तावन आयिल्लो उलो स्टीवन निर्मार्गा तुका युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड इनाम जावन फावो जाता. मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स आमच्या कार्याचे सहपोषक हांचे इनाम फावो जाता मेटिल्डा उजिरे. मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स मेटिल्डा उजिरे तुमकां परबी पटयता. लाकेनी केक शॉप हांचे गिफ्ट वॉचर अंजलिन बजाल तावन आयिल्लो उलो अंजलिन बजाल तुमकां लाकेनी केक शॉप हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. आयडियल चिकन हांचे प्राइज उप्पीन अंगडी तावन फ्लोरीन बायचो उलो आयलो फ्लोरीन उप्पीन अंगडी तुमकां आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. मार्टिन्स फायन डायन रेस्टॉरंट हांचे तावन गिफ्ट वॉचर कल्याणपुरा तावन आयिल्लो उलो रोजी बारेटो तुमकां फावो जाता. तशेंच विचेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे प्राइज कोणाक मेळटा म्हूण पळया. अंजेलूर तावन आयिल्लो उलो एनी अंजेलूर तुमकां विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन इनाम फावो जाता. आणि कोणाक प्राइजां मेळ्ळ्यांत एका हफ्त्या भितर तुमी दयाकरन आमच्या स्टुडिओक येवन तुमचे इनाम स्वीकार करचे आणि येता आसतना दयाकरन फोटो ID कार्ड घेवन तुमी हांगासर येवन तुमचे प्राइज काडून घेजे म्हणून तुमचे लागीं हांव विनंती करता. आणि हो जावन आसलो आयचो आमी दोगी सजरारी रोडेर ह्या कार्याचो अंगडो. येवच्या हफ्त्यार नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन परत हांव तुमकां मेळटा. तवळ पर्यंत मोग उडास हासो सदांच आसो तुमकां सुमेस्तां. देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.